तितले दोनूय दिसतले स्पीकर सर, तुझा एक कमी जाल्लो न्ही तो हाय जाल्ला हो खास ऑनरेबल मेंबरान कुडचडे जो हे प्रश्न विचारला आणि कुडचडे बीपीएल रजिस्टर कार्ड आहा पळय 16th म्हटलें म्हाका दिसता बीपीएल म्हाका सारकें इन्फॉर्मेशन ना पूण बीपीएल हें जें रजिस्ट्रेशन आहा पळय तें मामलेदार हें करता आसतलो किंवा दुसरे हितू एजन्सीन आसतलें कितें तरी एक मिनिट आणि ज्या पद्दतीन डिमांड येता कदाचित तुझे कुडचडचे लोक सगळे श्रीमंत आसतले ना ना हांव कित्याक विचारलें ताका कारण आसा साहेब ती ऑलरेडी बीपीएल सर्टिफिकेशन मामलेदारा थ्रू जाल्लें आसा 1.5 वर्स जाले ताका लिस्ट दिल्ल्या अजुनूय तांकां ते लिस्टार घालना श्रीमंत ना मायनींग बंद आहा साहेब सगळे लोक आतां फुडें श्रीमंत जाल्यार बरें आहा आतां सगळे बंद आहा लोकांची परिस्थिती सारकी ना ते मातशें लक्ष घालचें स्पीकर सर हांव आतांच सांगलेलो हांवें अंदाज सांगलेलो पूण एक्झॅक्टली जे बीपीएल लिस्ट आहा पळय ते व्हेरीफाय मामलतदार करता आणि मामलतदार व्हेरीफाय केल्या नंतर ताका आमी रेशन कार्ड इश्यू करता ते जर तुजें हें म्हाका दिसता तूं फॉलोअप करून तुजो कन्सर्न मामलतदार तुजो पळय कोण आहा तेच्या फाटल्यान फॉलोअप करून जर म्हाका तुजें हें धाडशी जाल्यार आमकां काय हरकत ना. नरेश सावंत. स्पीकर सर, देव बरो जर आसत न्ही जाल्यार केन्नाय प्रश्न विचारपाक संदी मेळटा. सर पार्सेकर सर हे तुमकां सांगता. स्पीकर सर, गोंय राज्यांत बरीच बोगस रेशन कार्ड्स आसा आणि बार्देजान आतां पर्यंत 1875 बोगस कार्डां मेळिल्लीं आसा. हय, पूण तुमी तांकां आतां बोगस कार्ड मेळ्ळी न्ही तुमी व्हेरीफाय केली आणि व्हेरीफाय करूंक समजा ना किंवा चालू आसा जाल्यार हांकां जो तुमी कोटा एलोकेशन आसा ते चालू आसा काय बंद आसा? हे जे तूं सांगला ते तेंची रेशन कार्ड आसून ती कॅन्सल केली ते नोटिफिकेशन काडून ते आनी कोठाचो प्रश्न ते येना जे आनी हेच्या फुडें वचून आनीकूय आहा ते सोंपोंक ना अजून. टोटल रेशन कार्ड पेपर रेशन कार्ड आहा पळय जवळ जवळ 70,000 आहा. आमी डिजिटल करपाक वयता ह्या डिजिटलाचेर फक्त जवळ जवळ 44,000च आमचे कडेन दिसता. 10,000 आहा पळय ती इकडे तिकडे आसा ना आसा आतां ती सुद्दां धरली जाल्यार 54,000 तरी 16,000चो प्रॉब्लेम हे प्रश्न आहा. ही कशें करप पळय हें चालू आहा हेचेर व्हेरिफिकेशन चालू आहा पूण जे तेका म्हाका दिसता हें कांय येना हें चालू जातलें आनी आमी जी डेट हें दिल्या 15 सप्टेंबर म्हणजे फुडल्या हेका ते जी रेशन कार्ड आमी डिजिटल केल्या इवन 44,000 हे आमी इश्यू करतले फुडल्या हेका. त्याच्या नंतर जो वयलो प्रश्न आहा पळय तो ऑटोमॅटीक सुट्टलो. ते खरें कोण आहा फोट कोण आहा बोगस कोण आहा हे सगळे आपोआप येतले ना रडार. पण बार्देसांत सर प्रमोद सावंत स्पीकर बार्देसांतले जाले बाकीच्या तालुक्यांनी तुम्ही सुरू केलें आनी बाकीच्या तालुक्यांतली मेळ्ळी तुमकां? स्पीकर सर, बाकीच्या तालुक्याची तुका हांवें म्हाज्या हेच्या रिप्लायाच्या टायमार सांगलां की 15 सप्टेंबर 15 हे उरल्या पळय रेस्ट 11 तालुके सगळ्या तालुक्याचे डिजिटल आमी कंप्लीट करता. एकच शेवटचो प्रश्न की हांगासर एकच तो प्रश्न एक ल्हानशी माहिती चुकीची माहिती हांगासर दिल्या म्हणून सांगता. हांव तांकां पर्सनल मेळून सांगता चुकीची माहिती दिल्या. बरें प्रमोद स्पीकर सर, गोंयची लोकसंख्या वाडोवपाचें काम जे आसा पळय न्ही म्हाका दिसता हेंचे खातें करता. खरें म्हटल्यार गोंयांत आनीक रेशन कार्डां नवीन जावंक जायनासली. डिव्हिजन जावन ती जाल्यार जाता. अननेसेसरी नवीन रेशन कार्डां ते कित्याक दितात? सपोज एका घरान आसा ते डिव्हिजन ऑफ रेशन कार्ड हांव मान्य करता बट जेचे मुळात गोंयांत रेशन कार्डूच ना तांकां रेशन कार्ड कित्याक दिताय? दिवपाक जायना म्हाका जाल्यार दिसता. लोक आतां कितें जाल्यार गोंयांत इतक्यो सगळ्यो स्किमी जाल्या लोक भायले गोंयांत येवन सेटल जायत आसा. तुमी रेशन कार्डां दीत रावतले 15 लाखाची फाल्यां 30 लाख जातले. गोंयकार बाबडे गांवांनीच उरले ते थंयसरूच उरले. तुमी येयल्ल्याक फाल्यां आमी म्हणटाले मागीर ते तेंच्यांनी केलें हेंच्यांनी केलें आनी हेंच्या खात्यान बंद करपाक जाय रेशन कार्ड दिवपाचें आनीक रेशन कार्डां दिवपाक जायना. म्हाजो हेंच्या खात्याचेर आरोप आसा की ते रेशन कार्डां वाडयतात कित्याक? आसलेल्यान डिव्हिजन जर दिवपाक गेलें न्ही जाल्यार ते सांगता ऑक्टोबरान यो आनी केन्ना तूं फेब्रुवारीन यो. आनी नवीन रेशन कार्ड तांकां जर जाय आसत न्ही जाल्यार तेंच्या खात्यांतले लोक शापीत आसात रेशन कार्डां. बंद करची तेंच्यांनी.
जेंका खरी गरज आसा तांकां मेळूंक ना. ना स्पीकर सर, दोतोर प्रमोद सावंताचे भाशण एकदम बरें दिसलें आणि प्रश्न खंयच दिसलो ना भितर. तो भाशण करूंक जाय, भाशण करतच रावता हांगा. तुका एक खबर आसूंक जाय, पयलीं रेशन कार्ड आहा पळय व्हेरीफाय हें सगळें करपाचें काम आहा तो मामलतदार करता. सांगा मामलेदाराक तुमी बऱ्या मामलतदार करता. आता खंय तरी तुमी फाटल्या 6 म्हयन्यांक आमच्या बार्देशान, हांव नको रेस्ट तालुक्याचे म्हाका खबर ना, आमच्या बार्देशान सांगलां की हेचें सिव्हील सप्लायचें काम आहा तें एक विशिश्ट मामलेदारान करपाचें म्हणून एका मामलेदाराक सोपयलां. पूण हे इतकी वर्सां हे सगळे करीत येयले, ते मामलेदार व्हेरीफाय करताले, मामलेदार रेशन कार्डां करताले, तेन्ना हांगा म्हाका दिसता कोण इतरात नासले. हे सगळे लोक जबाबदार आहा तेका. आमी ज्या अर्थान आमी डिजिटलाक आतां वयता पळय हे सगळें सत्य भायर येतलें आनी तूं पॉप्युलेशन वाडोवपाचें आनी पॉप्युलेशन कमी करपाचो प्रश्नच येना. म्हाका दिसता पॉप्युलेशन ऑटोमॅटीक कमी जातलें, आमी सुद्दां करपाची गरज ना. जे सत्य आहा पळय हे डिजिटलाचेर सत्य भायर सरतलें. मामलेदाराक रिस्पॉन्सिबल आहा तांकां रिस्पॉन्सिबल धरात. स्पीकर सर, मामलेदार रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट पळयता, त्या खातीर आमचो डिमांड आमी गव्हर्मेंटाक प्रपोजल सुद्दां केल्लें आहा की आमचे डिपार्टमेंट आहा टोटल वेगळें करचें म्हणून. ते कन्फ्युजन मामलतदार आनी हें जाल्या नंतर आमकांय हांगा प्रश्न आन्सरां दिवपाक प्रॉब्लेम जाता आनी मामलेदार आपली कामां ती कशीच सोडिना, ते आपणाक जाय तेच करता. कडल्यान वेगळो मामलेदार घेयात. प्रश्न क्रमांक 3 विजय सरदेसाय. Because sir, I may be permitted to ask star LAQ number 3B. 3B. उत्तर सभागृहाच्या पटलावर दवरला जाता. Speaker sir, the issue here is about autism and autistic children. The global prevalence is 4,000 cases per 10 lakh population. As my colleague Pramod Sawant has just said, 15 lakh population of Goa, we are expected to have at least 6,000 autistic children. However, no agency has got a correct figure. There is no registry of such children. And maybe all the agencies have underestimated the figure. Speaker sir, now the government has notified autism in a notification in September 2013. My colleague Rohan Kaunte also has taken up this issue several times. Speaker sir, there is this reference made in the answer to child guidance clinics, which are almost equivalent to OPDs. Now here the complaints of the parents are that there is no standard IQ testing or evaluation procedure, as trial and error method is employed. My suggestion to the government is whether they will take the help of national experts like AIMS or NIMHANS, as there is no autism expert in Goa as of now. All the experts who are there are either pseudo-experts or self-proclaimed. My pointed question to the minister is whether he will take help from external agencies, maybe from NIMHANS in Bangalore or AIMS in Delhi, to have proper testing and evaluation procedure for autistic children. स्पीकर सर, केवळ ऑटिझमाक डेडिकेट केल्ले स्कूल गेल्या टर्माक हांवेनूच इनॉग्रेट केल्लें. तोपर्यंत ज्योत म्हणून नवेली, तोपर्यंत ऑटिझम कितें एक्झॅक्टली हें म्हाकाय खबर नाशिल्लें. म्हाका दिसता तो 6,000 भुरगीं म्हणटा पळय, 6,000 थंय ऑटिझमचो थोडो थोडो अंश अनेक लोकांनी आसता, मायनर Picture बी आयला न्हय, अनेक लोकांनी ऑटिझमचो स्मॉल कंपोनंट आसता. ती आंकडो तसो गेलो जाल्यार 20-25 हजार तरी आसतलो. पण बहुतेक लोक मॅनेजीस टू ओवरकम दॅट बिकॉज दे आर अदरवायज तांकां प्रॉब्लेम नासता. काही सिवियर ऑटिझम जें आसा तें आयडेंटिफाय करप हें कठीण जाता, कारण आमच्या लोकांक ऑटिझम म्हणजे कितें तें खबर ना. त्यामुळे म्हाका दिसता जर कोण तूं नांव सजेस्ट करशी, गव्हर्मेंट इज रेडी टू ब्रिंग इन एनी एक्सपर्ट. हांव नांव सजेस्ट करता. हांव म्हणटा तुमी निमॅन्स हॅज गॉट अ स्पेशलायझेशन. ज्या संस्थांनी अशी सुविधा आसा तांचे कडेन एक म्हणजे एम्स आतां गोंयानूच येता. ताजे पयलीं तांचे कडचे जाल्यार उलोवन हें करूं येता. एम्स इन गोवा, वी आर ऑन द वर्ज ऑफ आयडेंटिफायींग लँड. त्यामुळे एम्साचो डिमेन्शिया इज अ डिफरंट कॉन्सेप्ट.
Dementia is more... No, he's talking about NIMHANS. तो निमहॅन्साचें उलयतालो बेंगलोर निमहॅन्स. नाही, त्या खातीर एक्सपर्ट ज्या जाग्यार अवेलेबल आसा त्या जाग्यार हाडपाक आमची तयारी आसा. स्पीकर सर, दुसरो प्रश्न असो आहा की आफ्टर स्कूल वॉट नेक्स्ट हो एक प्रश्न पडटा आवय बापायक. हांगा एक तुका म्हणल्यार ते वोकेशनलान वचात, एनवलप करात नाल्यार आकाश दिवे करा, इतलोच ऑप्शन सोडून आवय बापायचे फुडें एक ऑप्शनूच ना. म्हणून हांवें स्पेसिफीक क्वेश्चन विचारला. हायर सेकंडरी, ITI, पॉलिटेक्नीक, युनिव्हर्सिटी लेवलाचेर कितें विचार आहा सरकाराचो? स्पीकर सर, हो विशय आसा तो विधानसभेन उत्तर दिवन जावचें ना. हांवें त्या खातीर सांगलें की आमी बसुया, पेरंट्सांकूय आपोवया, तांच्यो अपेक्षा कितें आहा त्यो पळोवया आनी ताका विथीन द देर वील बी नो फायनान्शियल शॉर्टेज. दीस मच आय कॅन एश्युअर. देर विल बी नो शॉर्टेज ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द गव्हर्मेंट. आनी ह्या विशयांक हांव सातत्यान इल्ले कितें एक्स्ट्रा दीत आसा. त्यामुळे दीस इश्यूज वील हॅव टू बी सॉर्टेड आउट विथ द पेरंट्स. कितें तांकां गरज आसा हाज्या संदर्भांत म्हणून हांवें सांगलें की ताजेर मिटिंगो 2-3 घेवच्यो पडटल्यो आमकां आनी वील सॉर्ट इट आउट. बाय सप्टेंबर आय थिंक वी वील एन्श्युअर दॅट वॉट एवर द कॉन्सेप्ट इज इन द आनी एक गजाल सांगता, ह्यो गोश्टी सरकार घडोवंक शकना. ह्या गोश्टींक, अशा गजालींक त्या समाजांतले सेन्सिटीव जे लोक आसा ते फुडें येता पळय तांकां बॅकअप करपाचें काम आमी करता. वी वील मेक अ पॉलिसी गायडलायन्स बाय वीच वॉट एवर वी कॅन डू वील सपोर्ट. पण डोंट एक्सपेक्ट गव्हर्मेंट सर्वंट, नॉट ऑलवेज, सगळ्यात नाही, जनरली वील बी सडनली बिकम सेन्सिटीव टू द कॉज. This cause sensitivity can come from the people who are working in the field or who knows about it. त्यामुळे let us sit together and work a solution to it. ना जाल्यार कितें हांवें फाल्यां हे केलें, एप्रूव केलें 3 दोतोर आनीक कितें कावन्सिलर आनी ते येतात आनी थंय बसता आनी फक्त गरम सीट करून वचूंक लागले जाल्यार परत आशिल्ले अशें उरतलें. सो लेट अस, तेच सांगता, सो लेट अस गो फॉर अ सोल्युशन even by normally bypassing the normal government rules. Because sir, Sarkar understands the situation. Sensitive minister aha. Ata ek issue, as a legislator who has brought up this question, it is my duty to point out that ata resource room je ahat, tatun teacher asa, त्या टिचरांक तुम्ही B.Ed in mental retardation degree ही तुमची डिग्री मागतात. They may not be qualified to teach autistic children. Speaker sir, एक मिनिट कंप्लीट जाऊन दे, एकूच मिनिट. म्हजो डिमांड असो आहा की क्वॉलिफाईड टीचर B.Ed नाल्यार D.Ed ऑटिझमान शिकिल्ले हे टिचरांनी ते भुरग्यांक शिकोवचे. हाजे खातीर आनी एक तुमकां करचें पडटलें म्हणल्यार D.Ed नाल्यार B.Ed कोर्स स्टार्ट करचो पडलो. इट इज ओपनिंग अप लॉट ऑफ एवेन्यूज. बट वन फॅक्ट इज दॅट स्पेशल एज्युकेटर्स म्हूण आहा, ते स्पेशल एज्युकेटरांक स्पेशल नॉलेज आसची पडटली. तांकां जर स्पेशल नॉलेज ना जाल्यार येदें व्हडलें नोटिफिकेशन दिवन ताजे बरोबर दुसरी स्कीम येवंक ना म्हणटकर अर्थ ना जाता. ऑल्दो यू हॅव बीन सेन्सिटीव, आय डोंट वॉन्ट टू से, आय डोंट वॉन्ट टू मेक एक्युजेशन. जे कितें जाय तें दिता. आय एम सो क्लियर अबाउट इट. दे लेट अस सीट टुगेदर, हांव मिटिंगो फिक्स करता. तांकां कितें जाय जे तातूंतल्यान जी गोश्ट जातली, कारण ही भुरगीं आमच्या भशेनूच नॉर्मली जगपाक शिकूंक जाय हाज्या बद्दल म्हाका खंयच संशय ना. Differently able kids also have different capabilities. We will ensure that their capabilities are used for the benefit of the society. And त्यामुळे I am ready to go not only one step, I am ready to go 10 steps ahead, and let us do it before September. आता पहिली एक चौथी पहिली एक मीटिंग घेता आणि मागीर सप्टेंबराच्या मिडल मीटिंग घेवन let them spell out what they want. I will give that relaxation whatever is required. Rohan Khawte. Speaker sir, I agree. Honorable CM is sensitive. Resolution वर उलोवप जाल्लें आनी CMान सांगिल्लें proposal तयार करून दी म्हणून. Speaker sir, taking all the stakeholders like जे resource rooms आसात, schools आसात, parents आसात, NGOs आसा, सगळ्यांक घेवन meeting घेवन points काडिल्ले आसा. A 7-point plan to improve the education of children with special needs. I would like to place it in the table of the house. And at the same time, Speaker sir, Honorable CM मागता की जाता इतले बेगीन करचें without taking political thing into it, कित्याक हाजी आज खरीच गरज आसा, स्पेशली